आज नोवेनांचो तिसरो दीस. आयच्या दिसा आमी मागतांव दियोसिसीच्या लौकिकांच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर. आज हे मीस म्हापशेंचो वाराद हांगासरलीं भाव भयणां आनी पाद्री भेटयतात. ह्या म्हापशेंच्या वारादांत येतात त्यो फिरगोजो आल्त पोर्वोरी, बास्तोरा, कोलवाळे, कुंचेली, दुलेर, गिरी, म्हापसा, पार्रा, पिर्ना, रेवोरा, सुकूर आनी उकासाई. आज आमचे मदें आसा फादर कायतान फेर्नांदीस, म्हापशेंच्या वारादाचो डीन. ही मिसाची भेटयतलो फादर मारियो लेयतांव, गिरी फिरगोजेचो पादविगार. आनी ह्या मिसांत प्रवचन करतलो फादर आगुस्तीन आफोन्स, म्हापशेंचो पादकूर. ह्या आमच्या पाद्री बाबांक आनी तशेंच हेर सगळ्या वारादाच्या फिरगोजांच्या पाद्री बाबांक आनी तुमकां भावां भयणांक ह्या तिसऱ्या नोवेनांच्या दिसाक ह्या मिसांत माये मोगाचो येवकार. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन करुया. A4 आपयले म्हूण आमकां. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी. आमच्या सुमयाची सुक्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवी आसूं. बाबा बुडीनो सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं दिता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या तिसऱ्या नोवेनाचो विशय बागीवंत जुजे वाजाची देख घेवन समाजांतलीं जोगडी झुजां पयसावंक मागुया. जेजू जावन आसा शांतीची जोर. आमी दोरी एकलीं शांतीची मनशां जावंक ताणें आमकां उलो केला. काळोखांत सांडलोल्यांक तोच आपल्या उजवाडांत हाडटा आनी तांचें जिवीत शांती समाधानान भोगता.
बागीवोन जुजे वाजान काळोखान जियेतोल्यांक जेजूच्या उजवाडांत हाडूंक आपलें जिवीत भेटयलें. वायट पयसावून शांती विस्तारून तो भार घेवन वावुरलो. ताणें भोक्तीपणान आनी निस्वार्थीपणान समाजाची आनी पवित्र सोबेची सेवा केली आनी तांच्या जिवितांत शांती हाडूंक तो भार घेवन वावुरलो. जोगडी झुजां करतोल्यांची मोनां आनी काळजां ताणें उजवाडान भरलीं. तांकां शांतीचे मनीस जावंक आदार दिलो. तर आयज आमी ह्या तिसऱ्या नोवेनांत बागीवोन झुजे वाजाचे मोजोतीन जोगडी झुजां करतोल्यांचेर जेजूचो उजवाड कृपा आनी शांती तांचेर विस्तारूंक आनी सगळें वायट पयस जावं म्हूण मागुया. बाबा बुडीनो, नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाक आमी आसा आनी आयचो विशय निकतोच आमचे भयणीन आमच्या कानार सादयला. बागयोन झुजे वाजाची देख घेवन समाजांतली जोगडी झुजां पयसावूंक मागुया. आज ह्या जोगडी झुजांक लागून संवसाराचेर आमी नदर मारीत चल्यार, कुटुंबाचेर आमी नदर मारीत चल्यार शांती इबाडलेली आमी पळयता. आयच्या नोवेनान वांटो घेतना असलें मन घेवन जियेतोल्यां खातीर आमी मागुया. झगडीं झुजां करूंक, दोशी करूंक, फूट घालूंक वावुरतेल्या पासत मागुया. आनी अदी करून शांतीचें मन आपणावून जिवंक खेरीत भाशेन तांचे खातीर आमी मागुया. आनी आमी झगडीं झुजां कोत्तेलीं दूत न्हय, पूण शांतीचीं दूत आमी जावंक ह्याचे नोवेनान बागयोंत झुजे वाजाचे मजूतीन हें बाग आमकां सगल्यांक फावो जावंक मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणी मागुया. घोडे जायती फावट आमी झगडीं झुजां करूंक ना, पूण झगडीं झुजां दुसऱ्यांक कडेन करूंक आमी सोखार दिला, तेंको दिला, हेंवूय पातक म्हूण आमी ओळखून घेवया आनी देवा लागीं आमी बोगसणी मागुया. ह्याचे मिसांत बरी भलाकी पासत मागता आनी मीस भेटयता जोकी फेर्नांदीस. खेरीत भाशेन ताचे पासत हे मिसांतल्यान आमी मागुया. आनी घोडे आमच्योय गरजो, आमचे आवडे आसतले तेवूय सुगोट बापाक आमी उबारुया. आनी देवाची काकुतीक उलो मारून सगळे आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमचो उपरांत, अमचो उपरांत, अमचो बू उपरांत. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. आनी सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजियेच्या शिमापुर्यान पर जोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पुरगोटली
आनी सुर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोली तुजे पोरचेचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शिव वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमचे सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. साम्यालाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सिलो नगरांत जेवल्या खाल्ल्या उपरांत आना थंयसरली उठली. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत दारार एली बसून आसलो. तेन्ना सगळीच खोती बरीच जावन आनी दुखां गळोवन आना सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली. आनी अशी तिणें एक आंगवण केली. दलबाराच्या सर्वेस्परा, तुजे चाकोनीचे चडफडे पळोवन तिचो उगडास कोत्ताय आनी तिचेर विसर घाल्ली नाय जाल्यार, पूण तुजे चाकोनीक एक पूत जल्मसो कशी जाल्यार हांव ताका आख्या ताच्या जिविताक सर्वेस्पराक भेटयतली आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वाखोर लावंक दिवची ना. सर्वेस्पराच्या मोऱ्यांत ती अशी जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. आना एकदम लुवान उलयताली. तिचे ओठूच हालताले, पूण उतरां आयकूंक येनासलीं. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण आनान जबाब दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी खोतीक सांपडलोली बायल. हांवें सोरो ना म्हूण कसलेंच येर पिवण चाकूंक ना. पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सर्वेस्पराक सांगताली. हांव एक कसली हलकी बायल म्हूण धरिनाका. हो सगळो वेळ हांव खोती हुस्क्यांनी भरलोल्या काळजान थावन उलयताली. तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन प्रार्थून मागलाय तें तो तुका दिवं. तिणें ताका परतिपाल केलो, तुज्या दोळ्यां मुखार तुजे चाकोनीक उपकार मेळूं. अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनीक केन्नाच खोतीन भरलोलें दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक बसून आपल्या गांव घरा रामा नगरांत परतली. एल्कानान आना आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिच्या मागण्याचो उगडास केलो. ती गोरबेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी साम्युएल म्हूण ताका नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका देवा कडेन मागून घेतला. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोरेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज मोजें म्हणुया. सोरेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज मोजें. म्हज्या देवा, सोवें बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिल्ली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज मोजें.
बोलिश्टांचें दोणू मोडलें पूण असोक्ताचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचोनात. वाश्टी बायल 7 पावटी आवय जाता पूण जाणट्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. जबाब: सर्वेस्वरा सवें मुरगोडटा काळीज मोजें. सर्वेस्पर मरोन धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडान देंवयता आनी ती सोल्लीं भायर काडटा. सर्वेस्पर दुडबोळकाय धाडटा आनी गिरासकाय दिता. तोच दोर्नीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब: सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोजें. गोरिबांक तो धुळींतलो उटयता. दुर्बळांक तो शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरांक मोदें तांकां बसयता. मनाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब: सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोजें. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशांचें उतर कशें न्हय पूण देवाचें उतर कशें. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्विस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस काफारनावा पर्यान गेले आनी सोनवार पावतूच जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो. कित्याक धर्मशास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हळें, नाझारेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो आमी जाणाव, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फोडफोडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकोवणी आनी अधिकारान दिलोली. मेळे आत्म्याक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्ख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी बाबांनो, एक भाव अशें म्हणून आपल्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. समजुया आमकां मरणा दिसा जे कितें आमी संवसारांत पुजायलां, एकठांय केलां, तें घेवंक वचूंक मेळटलें जाल्यार मनीस कितें कोत्तलो आसलो खबर ना. सारकें न्हू? आमकां तर कितें व्हरोंक मेळटालें ह्या संवसारांतलें, आमी कितें कोत्ता, सांबाळटा, पुजायता तें, आमी कितें कितें घेवन वचपाचीं देवा खबर.
म्हाका दिसता संवसारांत आनी वस्तू आसच्यो नासल्यो, आमी घेवन वचपाची सगलें. हो भाव म्हणटालो म्हज्या घरांत रावंक आनी सुसेग ना, रावपाचें न्हू घरांत. कित्याक म्हज्या शेजाऱ्याक आसा तो म्हजो भाव, म्हज्या घरचोच तो. एक एक पावटी म्हणटा देंवचार आयिल्ल्या भशेन कोपाचें मारता, सोरो पियेता आनी नाक्का जाल्लीं उतरां शिराप प्रॉपर्टीक लागून आमकां कोत्ता. नाक्का जाल्लीं उतरां घरांत आनी रावंक जायना. हरशीं मनीस बरो, पूण पियेलो म्हणटूच, कोपाचें इल्लें मारलें म्हणटूच, सुबेज जालें म्हणटूच आनीक घरांत रावचें न्हू, रावंक लेगून जायना, पळून वचूंक दिसता. हांव कांय म्हणना, पूण हांव ताचे खातीर सदांच मागतां. हांव त्या मनशाक परतें सांगूंक आसलो, पूण त्या मनशानूच म्हणलें आय डोंट प्रे एनीथींग इवल, पूण ह्या मनशाक, ह्या म्हज्या बाबाक हांव बरें मागतां. आनी हांवें म्हज्या फामीक लेगून सांगलां तुमी एक उतर वायट उलोवची न्हू, कोणेच वायट उतर दिवचें न्हय, पूण मागात. आमी ताचे खातीर मागुया. म्हज्या भयणी भावांनो, इट सरप्रायज मी, आजून लेगून बाबा भयणां आसात जी झगडूंक सोदिनात, पूण शांतीतायेन, शांत मनान देवाच्या हातान वायट घडटा तें सोडटात आनी मागतात. सायकोलॉजी शिकोवपी एक वस्तोरी अशें म्हणटाली, आमी कित्याक झगडीं झुजां कोत्ता, आमी कित्याक झगडटा, आनी ती जायतीं कारणां दिता. एक मनीस कित्याक लागून झगडटा तातूंतल्यो थोड्यो वस्तू सांगता. कॉम्पिटिशन फॉर पावर, मनीस पावर जाय म्हणून झगडटा, झगडीं झुजां कोत्ता, आनी हो पावर कदेलीचेर दवरलेलो आसा. आमच्या समाजान पळोवया, आख्या संवसाराक पळोवया, पदवे खातीर मनीस झगडटा. आयज झगडीं झुजां कित्याक जातात? पदवी जाय म्हाका, म्हाका तुजेर पदवी जाय, तुजेर पदवी चलोवंक मेळना जाल्यार आमी झगडटा. संवसारान जी झुजां घडल्यांत, जी झुजां चलतात, ती सगळीं एकामेकाक आतीन दवरचे खातीर, एकामेकाक दामून दवरचे खातीर, पदवे खातीर जातात. आनी ह्यो तरी म्हणटा ह्या खातीर मनीस झगडटा. दुसरें कारण झगडेचें क्लॅशिंग आयडेंटिटी. आज न्हू मनीस तुजें अस्तित्व पिड्ड्यार कोत्ता, आनी ही सोय सगल्या मदें आसा. आय डोंट वॉन्ट टू कीप युअर आयडेंटिटी. आयडेंटिटी एकामेकाची काबार करूंक चिंतात. कितें आमच्या समाजान घडलां, आमचो कितें इतिहास, कितें जिवितान घडटा, ती जायतीं जाणां पळयतात आनी एकामेकाचें अस्तित्व, आयडेंटिटी पिड्ड्यार करूंक सोदतात, आनी हाका लागून झगडीं झुजां घडटात. आनी तिसरें कारण नॉट एक्सेप्टींग, मानून घेवंक सोदिनात. जें कितें घडलां इन द पास्ट मानून घेनात. देखून प्रेझंटान आमी मानून घेवंक सोदना, देखून आमी फ्युचर पिड्यार कोतात. आमी जें कितें आयकता, जें कितें आमी समजता, जें कितें आमच्या समाजान घडटा, आमच्या गोंयान घडटा, आमी तर बारीकसाणेन नियाळ केलें जाल्यार समजूंक सोदिना. जें कितें आमचो इतिहास आसलेलो, जें कितें इतिहासान घडलां तें समजूंक सोदिनात, आनी समजूंक सोदिना देखून आमी फोण उस्तिता, एकामेकाचे फोण उस्तिता. आनी फोण उस्तिल्यार कितें मेळटा आमकां? बरोवपास येतलो. देखून झगडीं झुजां घडटात. म्हज्या भयणी भावांनो, झगडीं झुजां करप हें मनशाच्या स्वयंबांतूच रिगलोलें आसा. आनी कोण कोत्तात? जाच्या मनान पळय रित्या आसा मन तीच. रित्या मनान जाय ते भाशेन आपणाक जाय ते भाशेन कोत्तात आनी एकामेकाचें मन पिड्यार कोत्तात. झगडीं झुजां कोणाचें काम? झगडीं झुजां देंवचाराचें काम.
हांव हें देंवचाराचें काम कित्याक म्हणटा, पाप साहेब फ्रांसीस कार्डिनल कसो ताणें 2010 वर्सा एक पुस्तक बरयल्लें ऑन हेवन एंड अर्थ, आनी तो म्हणटा आय बिलीव दॅट डेवल एक्जिस्ट. हांव सोत मानता देंवचार आसा म्हण. आनी तो म्हणटलो हीज अचिवमेंट इज टू मेक अस बिलीव दॅट ही डजंट एक्जिस्ट. देंवचाराचें काम हें, आपूण ना म्हूण सांगपाचें, आपूण एक्जिस्ट जायना म्हूण सांगपाचें, आनी तें आमी स्वत मानता. हें जावन आसा देंवचाराचें काम. मोगाच्या भयणी भावांनो, देंवचार कितें कोत्ता पाप साहेब फुडें म्हणटा, देंवचार फकत डिविजन कोत्ता, फूट घालता. हो देंवचार फकत राग हाडटा, हेट्रेड हाडटा, रिवेंज हाडटा. आनी हें खंय घडटा? हें आमचे मदें घडटा. जेन्ना आमी झगडीं झुजां कोत्ता हें सगळें येता. डिविजन, हेट्रेड, रिवेंज घेवप, नांव पिड्यार करप, हें सगळें घडटा जेन्ना आमी झगडीं झुजां कोत्ता. म्हणजे देंवचार आमचे मदें, आमचे वरवीं हो वावर आपलो करीत आसा. मोगाच्या भयणी भावांनो, हो देंवचाराक तर आमी आमचे मदें जिवंक दिलो, झगडीं झुजां वरवीं तर जियेलो जाल्यार आमचें कितें जातलें? झगडीं झुजां कोणाच्या जिवितांत नात. झगडीं झुजां पवित्र पुस्तकाच्या पानांनी लेगून दिश्टी पडटात. आयचे पयले वाचप तुमी आयकलां. हाना ही वस्तुरीची आमकां खबर सांगल्या. तिका भुरग्याचें देणें नासलें, आनी भुरग्याचें देणें नासलें देखून तुमकां कितें दिसता? लोक ओगी रावतलो, गोरकार ओगी रावतलो, दुबावा विरेत. तिच्या जिवितान हें झूज पेटलोलें. कोण कोण कितें म्हणटालीं, कोण कोण कितें सांगतालीं, कोण कोण म्हणटालीं तुजे देवाचो शिराप आसा. सगळ्या जिविताच्या झगड्या झुजांक फुडो करता. ही झगडीं झुजां आत्मीक जिवितान, तिच्या खासगी जिवितान आनी समाजान लेगून. पूण मोगाच्या भयणी भावांनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा ती निरंतरी देवा लागीं मागताली. शी वॉज प्रेयिंग. आनी देखून मागताली देखून देव तिका भुरग्याचें देणें फावो कोत्ता. पळयलां, जी कोण झगड्या झुज्या मदें मागणें कोत्तात तांचे सोवें देव आसा. आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकलां. जेजू एका देंवचार बसलेल्या मनशाक पेकयता. ह्या देंवचार बसलेल्या मनशाचें जिवीत ह्या देंवचारान दामून दवरलेलें. ताका मुक्तीपणी जिवंक दिनासलो, उक्तेपण नासलें, सोंपेपण नासलें. कित्याक? ताचें जिवीत देंवचार चलयतालो. आनी जेजू जेन्ना ह्या मनशाक सुटका दिता, ह्या मनशाचें जिवीत जेजू उक्तें करता, शांतीचें करता आनी ताका परतून समाजान पाठयता. मोगाच्या भयणी भावांनो, बागयोंत जुजेवाजाची नोवेनां आमी कोत्ता. बागयोंत जुजेवाजाच्याय जिवितान जायत्यो असली अडचण्यो आयल्यो, झुजां झगडीं ताणें जिवितांत अणभवलीं. अधिकाऱ्यां मदें झगडीं झुजां आसलीं. मीस करूंक वेता थंयसर झगडीं झुजां. कोणाक पेकोवणी करूंक दिता झगडीं झुजां. ताका मारूंक लेगून व्हेलो, पूण मागणें करचें सोडूंक ना. सगळे जिविताचे कोस्ट, सगळ्या जिविताच्यो अडचण्यो ताणें मागण्यांतल्यान देवा मुखार घातली आनी शांती करून हाडली. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय आमी सुरवातेक जायते पावटी आयकला. आयज पत्तून उगडास कोत्ता. बागयोंत जुजेवाजाची देख घेवन समाजांतली झगडीं झुजां पयसावया. मोगाच्या भयणी भावांनो, हो विशय आमकां बागयोंत जुजेवाजाचे देखीन झगडी करूंक धाडिना, झगडी कर म्हणून सांगना, पूण विशय म्हणटा प्रे, माग. मोगाच्या भयणी भावांनो, समाजान पळयात, संवसारान पळयात, तुमच्या घरांत पळयात, तुमच्या शेजाऱ्याक पळयात, आमच्या फिरगोजांनी पळोवया. आज आमी झगड्या झुजांनी गुंतलोलीं आसा. आमचें जिवीत थंयसरूच घुंवता. कोणाक सोकला ओडूंक जाय, कोणाचे पाड घालूंक जाय, कोणाक शिराप दिवंक जाय. आमच्या जिविताची एक पॅटर्न जाल्या आनी वी डोंट नो दॅट वी आर डुईंग दॅट. थोड्यांक खबर पासून ना हांव झगडीं झुजां करून म्हज्या बाबाचें, म्हजे भयणीचें जिवीत पिड्यार केलां. द इवल वर्क्स ऑन देम. देंवचार पळयला कशे तरेन आमच्या जिवितांत जियेता. आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता, मागणें करात.
मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या मागण्याचो फळ कसो, ह्या मिसाचो फळ कसो, कितें आमच्या जिविताक आमी घेवया. लेट अस प्रे. दुसरो मनीस वायट कोत्ता म्हूण, दुसरो मनीस आमकां कोश्टायता म्हूण, दुसऱ्या मनशान आमच्या जिवितान आकांत हाडला म्हूण आमी कितें करुया? शिराप सोडुया, गाळी मारुया, फटिंगपण करुया? ना. लेट अस प्रे. आमच्या सगळ्या जिविताचे परिस्थितीन आमी मागणी करुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, जो शांती कोत्तलो जेजू ह्या वेळार वेदीचेर येतलो. ताणें जाय त्याच्या जिविताक हात लायलो, उतरांनी पेकोवणी दिली. तोच जेजू उंड्या आनी सोऱ्या रुपान आमच्या जिवितान येवंक सोदता. ह्या आमच्या जिवितान जेजूक आमी घेवया, ताचे लागीं मागुया आनी समाजान घडटल्या झगड्या झुजांक फुडो करूंक मागणें करुया. ही कृपा आमकां फावो कर म्हूण खतखत्यान मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. समाजान झगडीं झुजां पयसावंक आनी अदी करून शांतीचें वातावरण रचून हाडटलीं जावंक थोड्यो आमच्यो गरजो, थोडी आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी आपले पोरचेची सेवा करतना जायत्या प्रस्नांक आनी आडकोलींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार बागेमोन जुजेवाजा भाशेन तांणी भोक्तीपणान आनी निस्वार्थीपणान देवाचेर आपलो पूर्ण भावार्थ दवरून पोरचेची सेवा करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या सरकारी वडिलांनी लोकां मदें एकचाराचें मन आनी भावपणाचो बांदपास अदीक घोट करूंक आनी आपआपलो धर्म पाळूंक कसल्योच आडकोली घालिना जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. संवसारान जातेलीं झगडीं झुजां पयसावंक बऱ्या मनाच्या मनशांनी वावरूंक आनी झुजांनी कश्टवलोल्यांक राखून सांबाळूंक तांणी एकामेका सोवें शांतीचे बांदपास जोडूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. वायटाच्या काळोखान चलतल्या आनी जियेतल्या सोमेस्तांक जेजूचो उजवाड मेळूंक आनी तांचो भावार्थ जेजूचेर थीर जावन तांच्या जिवितांत नवसोडणी आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आयज खेरीत भाशेन आमचे दियोसेजीच्या लौकिकांच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर आमी प्रांताव तेन्ना
आयज मिसा बेटेंत वांटो घेतलोल्या बिचोले आनी म्हापशा वाराड्यांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. Doyat Baba, amche magneai, Baba. बो सुरकींची बापा, ही आमची मागणी तुझे मुखार आमी उबारल्यान ती विस्वासान केलेली मागणी मानून घे म्हूण मागता हांव. कितें गरजेचें कितें फायद्याचें तेच तूं आमकां मेळून दी. तेच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C8 बापाक मानना. Baba mana gon gon pailo, zaika zachi gori bukti, taka naka bolidana, zai pelachi toya priti, mogal Baba manutuge. मोच्या बाबुबडीनो, मोच्यान तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या बाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव मोगळ बापा, सांत जुजेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मनांक तुका आमी भेटयता ते देण्याचेर कोणवळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जन्मपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सुर काळिनी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्याहून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उज वाडयता. ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, povid, povid. Povid, povid, povid. Povid, povid, povid. Tolbarancho solvis pordu.
sorgi tuka sorgi tuka sorgi soy soy sorves por acinavi eta taka soy soy o sorgi tuka sorgi soy soy. बापा खरंच तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणी हुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सुमेस्त घेयात आनी आतली पियात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमची बसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलीं हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट आमी गावुया जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाक फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी फर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकांनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी बोंतुणी एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई संगाती बागिवोन जुजे तिच्या पोती बागिवोन दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन
बाबा बुडीनो, जेसून आपल्या शिसांक आमचे बापा हे मागणे शिकयले आनी हेच मागणे आज आमी उच्चारता आसतना आमी दर एकली आमचे क्रिस्ती जिवीत जेतना शांतीची मनशां जावंक, शांती रचून हाडटली जावंक आनी ती करून झुजां झगडीं हें असलें वातावरण पयस करूंक आमी प्रयत्न करतलीं जावंक तेच मागणेंतल्यान आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. सगलीं बरोबर. आमचे बापा सुर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागस आनी आमकां थाळ्ळीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वंशान वतरेकता तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी स्वर्गाकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें चादर उमतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सुबेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो येता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवी आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. हो तो जेजू शांतीचो कुंवर हे ताचें जेवण ना पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मान बौतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कोमजांव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in the prayerful solidarity. जेजूची खूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया. D10 एकाच उंड्यान. एकाच उंड्यान आमकां वाटो Ecos vivons omnia
एकूच बेस आमी पाचो मोगा उपदेश जेजू दिला एकूच बेस आमी पाचो मोगा उपदेश जेजू दिला एकूच आज्ञा आपल्याच मोगान सोव्या वेगो एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सोव्या वेगो प्रार्थुया. सर्गींचे बाबा, सांज जुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसाक संतोसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणांची सोडवणीचो हुस्को धरून शिव वर्तमान पुरगोटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशे बसूया. या रोमारीच्या मिसाक वांटो घेतलेल्या म्हापशेंच्या वारादाक आमी दिनवासतांव. ओदी करून मिसा भेटेंत आजीर जाल्ल्या पाद्रींक, मोठवाशांक, लौकिकांक, गायन मंडळाक आनी हेर भावां भयणांक आमी काळजांतान दिनवासतांव. थोड्यो कळोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी आमची मिसां सकाळीं 9, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस ही सगळीं कोंकणी भाशेन. सांजे 6 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस. आयतारा दिसा 14 तारखेर मिसाचो टायमींग मातशें बदल आसा. पयले मीस 5:00, दुसरे मीस 6:15, तिसरे मीस 7:30 आनी रोमारीचे मीस 9:15. हे 9:15च्या मिसार आमी खेरीत भाशेन जाणट्यां आनी पिडेवंतां पासत मागतल्या. म्हणटूच तुमची जाणटी पिडेस्त आसात तांकां तुमी हांगासर हाडची आनी ह्या फुडल्या कोदेलींनी बसोवची. हांगा हाडूंक कोणाक जरी तर व्हीलचेअर ओ दुसरी कसली सवलती जाय जाल्यार तांची बंदोबस्त केल्ली आसा आनी आमचे व्हॉलंटियर्स आसात ते तुमकां आदार करतले. त्या दिसाक आमच्या कॅन्टिना लागीं आमी पेज वांटल्या. दोबाजीक परबे दिसाक 16 तारखेर मिसां एपोरी 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. ह्या मिसाक 5:20 पासतले. बिस्प तेवदोर मास्कारेनस एजमान पोंड चलयतलो. ताजे बरोबर आमचो कार्दियाल साहेब आनी आनीक 3 बिस्प. त्या उपरांत 12 वरांचेर ऑरातोरींत मीस आसतले. ते सांजे 4 आनीक एक मीस आसा. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान.
पूण 5:30 वरांचेर मिस जातलें इंग्लिशींतल्यान. तुमकां कुमसार जावंक आदार दिवचे पासत आमचे पाद्री भाव आसात आनी तुय कुमसाराक जागो आसा. त्या भायर कोणाक मिसां दिवची, उपकार मागणी विनंती बरोवची, देणगी डोनेशन्स दिवची कशी आसा जाल्यार आमचे स्टॉल आसा, थंय वचून सिस्टरींक मेवचें. थंय आमच्या स्टॉलांत बागयोन जुजेवाजाचो कॅलेंडर आसा. हाजेर केरीत बारीक म्हायती जुजेवाजाच्या जिविताची आनी ह्या पवित्र जाग्याची थंय छापून हाडलेली आसा. त्या भायर मागण्यांचो झेलो हें पुस्तक इंग्लिशींतल्यान आनी कोंकणींतल्यान थंय विक्रेक मेवतात. आमचे फर्स्ट एड सेल आसा. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी आनी सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन. नोवेनाच्या दिसांनी बागयोन जुजेवाजाची सांतवार सकाळची 7:30 ते 1 मेरेन आनी सांजे 3 ते 7 मेरेन तुमकां भेट दिवंक उक्ती आसा. फाल्यांच्या दिसाक सुरवातेची उतरां वाचपां बाबार्थ्यांची मागणी करूंक कोणाक कशी आसा जाल्यार तांणी आदीं फुडें येवन सिस्टरींक मेवचें. तुमच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो, पूण सांडलेली वस्त तुमकां मेळ्ळी जाल्यार तुमी आमकां कळोवचें. आमची हांगासर हे पेंडोलान जातात ती सगळीं मिसां यूट्यूबाचेर तुमकां मेळटलीं. त्या भायर सकाळचे 9:15 आनी सांजे 4 ही रोमारीची मिसां CCR TV तुमकां लायव्ह दाखयतली. आमचे व्हॉलंटियर्स आसात तुमकां आदार दिवंक, तुमचें जिवीत अदीक सोंपें करूंक. म्हणटच ती सांगतात तें तुमी आयकुचें आनी तांकां आदार सहकार दिवचो म्हूण आमचे मागणें. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देवाची पोट कृपा आनी बेसांवां तुमचेर पडूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. उबी रावया. सर्विस्पूर तुमची सोवी आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आतां आमी बागयोत जुजेवाजाच्या नोवेनाचे मागणे करतले. हांव उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी ओंपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका बागयोत जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो खोदण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव. आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जावंक म्हूण मागतांव. ओगीच रावन गुरजां खातीर मागचें. हे मागणे आमी करतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया U35 जुजेवाजा आमच्या भावा. Garba
होतं